देवान आनी मनशान मेळचो जागो जावन आसा. मनशाक बरें करच्या खातीर दिवस बली दिता. आमच्या कुटुंबाक कुर्साची सवली पडून दी. कुरीस जावन आसा धैर्य, कॉन्फिडन्स. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुरीस संदेश एक पिशेपण दिसता. पूण बाचावयक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या समर्थेची रुजवात. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत कुर्साचे जैताचे फेस्त आचरण करता. आनी ह्या बाबतींत ह्या वेळार आमी नियाळचो विशय जावन आसा कुर्साचेर दिश्ट घालया आनी समाधान आमचें जातलें. कुर्साचेर दिश्ट घालया आनी आमचें जातलें समाधान. सदें आनी सोंपें सवाल सदांय विचारता तुमकां. कितले जाणांच्या जिवितांत कश्ट नात? कितले जाणांच्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स म्हणले ना? दूख, बेजाराई, पिडा. हांव चिंतता सर एकली आमी आमचे समस्ये परिहार सोदचे खातीर आयल्या. पिडा, दूख, बेजाराय सकड हाडून ह्या पुणशेताक आयल्या. जशें जाल्यार मोगाचे बाबयनो, आमी सकड आमचे एक घडी आमचे दोळे धांप्या. सकड आमचे दोळे धांप्या. सकड आमचे दोळे धांप्या. आनी आमच्या जिवितांत अत्युन्नत जावन असो कश्ट, समस्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. म्हाका जावंकूच जायना, हांव ह्या समस्येंतून भायर येवंक सादूच जायना म्हणल्यार तो समस्या आसा जाल्यार, पिडा आसा जाल्यार, बेजार आसा जाल्यार एक ते दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार हाडया, आमचे दोळे धांप्या. सकड दोळे ओपन करया. आतां आमी पळोवया कुर्सयल्या जेजूक. कुर्सयले जेजू पळोवया. आमचे समस्ये आमच्या मुखार आसा. आतां कुर्सयले जेजू पळोवया. जेजूचे मुखामळ, ताजे कुर्सयले ते हात दोन, ताजे पाय, ताजे कडवळ, 5 गाय आमच्या मुखार कुर्सयले जेजू पळोवया. वय मगाचे भोविनो, आतां म्हाका पळयात. कुर्सयलो जेजू जावन आसा आमचे समाधान. एक दीस ब्रदर म्हज्या भावा सांगाता, ब्रदरा लागीं उलयता आसतना सांगलें ताणें, हें घडीत अशें आसा. नॉर्थ कर्नाटकांत जाल्लें घडीत तें. एक भाव आनी भयण देवाचें उतर परगट करतलीं. जायते पटी देवाचें उतर परगट करचें जायते जाणांक बरें जाल्लें आसा. देवाचें परगट करता आसतना, उतर परगट करता आसतना जायते जण अन्य धर्माचे लोक येवन ताका सांगूंक लागले, आनी मुखार देवाचें उतर परगट करनाका हांगा. ता वॉर्निंग दिवन गेले. पूण गेल्ल्या उपरांत तो भाव भयणी भिवनात देवाचें उतर परगट करचेंच आसलें. परत ताणें वॉर्निंग केल्यार ती भिवनात देवाचें उतर परगट करूनच मुखार गेली. आनी एक दीस तो पंगड फाटी येवन तांकां अशें म्हणा लागलो, तुमचो देव कुर्सयलो देव. आमचो देव, आमकां जायते देव आसात आनी आमचे देवाक पळयात. आनी तुमचो एक देव कुर्सयलो देव तुमी पातयतात म्हणून ताणें तांकां सांगलें. वय मगाचे बाबूनो, जर तर कोरींत घरां बरयलें पयलें अध्याय, पयलें पत्र आनी पयल्या अध्यायांत 20 आनी 2 आनी 30 अशें सांगता वाक्य. वैजू देवांक कोण मागतात? ग्रेक जन वयसतात, पूण आमी कुर्सयल्या क्रिस्ताक परगट करता. जो देवांक तो आडकळ तरी पूण आपयल्ल्या कामां सर्वांक जो देवांक तसे हर जातीच्यांक तो एक क्रिस्तावांक देवाचे सकत आनी जानवाय. वय मगाचे बाबूनो, आज आमी कुर्सयल्या जेजूच्या मुळी आसा. जर तर हाच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या तर आमकां स्पश्ट करून सांगता, गाणान घरां बरयलें पत्र अशें सांगता. कितें तें? विकाळ सोरोप धाडले आनी लोक साबले आनी तांचे पैकी जायती मेली. तेन्ना लोकां मोइजेस अशी आयलो आनी तांणी म्हळें, कितें तें?
आम्ही सर्वेस्परांनी तुझे विरोध फातक आदरले आणि ह्या सरपाक आमचे मदले तावन खर्च्या खातीर माग. आज कितें ते विकळ सरप आमचे मुखार आसात. पळय म्हजे भयणो, आमचे ते असे समस्ये, आमचे ते अशी प्रॉब्लेमां, आमचे ते अशी पिडा, कश्ट, दूख विकाळ सरप. आता मैजे कितें करता, देव मैजे सांगता एक पितूळचो सोरोप कर आणि तो एका खांब्याक उबार. सोरोप सापले व्यक्ती सर ताचे दिश्ट घालतले सकड वाचतले. पितूळचो सोरोप कितें तें. जर तर तेंच उतर आयचे शुभ वर्तमान पळयलें तर आमकां सांगता जसे मैजेन आर्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशा पोत उंच उबारूंक जाय तो ताका सतमंत हरेकल्यांक सस्नेक जिवीत मेळटलें. विकाल स्वरूप आणि पितूळचो स्वरूप आणि शुभ वर्तमान सांगता पितूळचो स्वरूप खंय न्ही, जेजू क्रिस्त. आम्हा सर्वांक आमच्या कश्ट वेळार हांवें सांगलें कश्ट आमचे ते जायते आसात. जावं पुरो समस्या आमच्या कुटुंबांत एकामेका सडधड करूंक जायना, अर्थ करूंक जायना. भुरग्यांचे समस्ये, पयले समस्ये, कामाचे समस्ये, आमी बिझनस करता बिझनस पर्याय मेळना, अशें जायत्या समस्यांत आसतना कुसयले जेजूक आमची दिश्ट घालूंक उबर उलो दिता. आमी दुसरें जावन पळयता आयच्या शुभ वर्तान मोगाचे भयणो, देवान संवसार असो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिलो. देवान आमचो इतलो मोग केला की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिला. वय मोगाचे भयणो, कुरीस जावन आसा राजेचे संकेत. देवान आमकां देवातय बापातय राज्य केल्यांत. देवान आनी मनशान मेळचो जागो जावन आसा कुरीस. मनशाच्या पदका वरवीं मनीस देवातावन पयस गेले. त्याच घराक जर तर आमी पळयलें तर पोर 8 तारखेच्या फेस्ताचें मिकाचे अध्याय वसप अशें सांगता. मिकाचो अध्याय 5:2 अशें सांगता. देखून प्रासूस जावची आसा ती प्रासूस जायसर सोरेस्पर ताका सांडतलो. देवान सांडलो, देवान पयस केल्लें. जेजू जल्माच्या मुखांतर कुर्सार मेरच्या मुखांतर परत आमी एक जाल्या कुर्सातय आमी राजी जाता वा सांडून गेल्ल्या कुर्सातय एक जाता. आमचो मिटींग पॉयंट देवान आनी मनशान मेळचो जागो जावन आसा कुरीस. आमी पळयता मोगाच्या भयणो, अन्य धर्माच्या पळयता देवाक खुशी करच्या खातीर मनशांक भुरग्यांक बली करचे आमी पळयता. जायते बडे पितीसपण आमी पळयता. मनश देवाक खुशी करच्या खातीर ल्हान भुरग्यांक मनशांक मातयेन घालचें आनी शेणान घालचें आनी कितें पितीसपणां वापरचें आमी पळयता. देवाक खुशी करच्या खातीर मनशाक बली करता. पूण आमी क्रिस्तांव घेत आसतना आमचे भाग पळया मोगाचे भयणो, आमी सामान्य मनशां आमकां देवूच बली करता. जेजूच कुर्सार देवाकच कुर्सार भेटयले आमी पळयता. मनशाक सालवां सवकारच्याक मनशाक बरें करच्या खातीर देवूच बली करता. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की ताकाच ताणें कुर्सार सोडलो. आनी तिसरें जावन आसा मोगाचे भयणो, देवाचें उतर सांगता कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताजे मारिपात संवसारची सोडून करच्याक. आमकां कुर्सार जेजू कुर्सार मेलो आमची नीत करच्याक न्ही मोगाचे भयणो. मोगाचे भयणो, आमचो देव संवसाराक मनीस जावन येयलो कित्याक आमकां समजून घेवच्या खातीर. आमचे बरी मनीस जालो, आमचे समस्ये कश्ट पर्याय दिवच्या खातीर आमचे बरी मनीस जालो. आमचे बरी मनीस जावन तो कुर्सा गेलो. कित्याक आमकां खंडन करच्या खातीर न्ही. आमचो देव खंडन करना, खंयच खंडन करना. म्हाका इतली आमी पदकां करता, देवाक सुरसुरता, देवा पयस येता. देवान आमकां खंडेम आमकां तिरस्कार करुना. बघान परत परत आमचो देव मोग करता. तशें जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट येत आसतना कुर्सायल्या जेजूक आमी दिश्ट घाल्या. जायते फावटी आमकां अत्यंत सांव येतात. कुर्सायल्या जेजू तावन पयस वचोंक. आमच्या जिवितांत कश्ट येत आसतना जायत्या टेंपलां आमी गेल्ले आसा.
अन्य देवा पुजा केल्ली आसा बोलमे म्हणटा हांव विसरचें आसा. पूण जायते दीस तंत सवयत आसतना आमच्या कुसयल्या जेजूक आमी पळोवया. आम्हा सर्वांच्या कश्टांक पर्याय जावन आसा कुसयलो जेजू. दुसरें जावन आसा आमची कुटुंबां ती आमची कुटुंबां जावन आसात मोगाचे भयणो. आमच्या कुटुंबाक कुर्साची सवली पडोवन दी. मातय बरयलो अध्याय 16 वाक्य 20 अशें सांगता, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाचो कुरीस इन्कार करून दी, आपलो कुरीस घेवन दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी. आमी कुटुंबांत जियेत आसतना ल्हान कुरीस आसात मोगाचे बाबयनो. कुटुंबाचें जिवीत जिवंक तितलें सलिसायचें न्ही. जर तर जायतीं कुटुंबां कपल्स म्हणटा जोडीं बेसन जावन गेल्यांत. कित्याक ल्हान कुरीस ते कुर्साची खोवंक आमचे वटी जावना. पूण जेजू सांगता ते कुरीस होवं जावं पुरो. बायलेन सूख करता आसतना घोवान भोगसूंचें वा घोवान सूख करता आसतना बायलेन भोगसूंचें. सोडदोळो समाधान मोग नाश जाला जावं पुरो. भुरग्यांक पळयता आसतना राग येवचें वा भुरग्यांचें जिवीत भुरगीं नाकाम भोगचें असो समस्या जावं पुरो. थोडी वाटी आवय बापूय आमच्या कुटुंबांत आसात जायते फावटी म्हणटा ती साखरी करूंक म्हाका जेर जायना, समाधान ना, सोंसणें कांय मेळना, कश्ट जातात कुटुंबांत जियोंक. असो जाल्यार ल्हान कुरीस आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार जेजू सांगता तुमचे कुरीस कोण म्हज्या फाटल्यान या, म्हजो एग्जाम्पल घेया. म्हजे भयणो कुर्साची सवली आमच्या कुटुंबां पडोवन दी. तिसरें जावन आसा कुरीस अर्थ जावन आसा. आनी कुर्सा म्हणल्यार आमी क्रॉस म्हणले शब्द 5 स्पेलिंगार रावून आसात. कितें जावन आसा कुरीस पयलें C स्टँड्स फॉर कॉन्फिडन्स. मोगाचे भयणो कुर्साक आमकां आमचे धैर्य सांगता आसतना कुर्सा पळयव्या धैर्य जावन आसा. कुरीस जावन आसा धैर्य कॉन्फिडन्स. दुसरें जावन आसा रेस्पॉन्सिबिलिटी. R स्टँड्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी. हर एकल्यांचे साक्रमेंत त्या कुर्सा म्हणली जाल्यार जावं पुरो आमचे बॅप्टिझम जावं पुरो पयलो कुंभार तिरावणे काजर असो बेस वा याजकपण असो बेस आखरीक आमचे मोरण हांगाच सांगतात मोगाचे भयणो. हर एक आमचे साक्रमेंत त्या कुर्सायले जेजू मुखार जाल्यात. तशें जाल्यार आमकां हर एकल्यांक रेस्पॉन्सिबिलिटी आमचीच म्हणली जबाबदारी आसा. जावं पुरो म्हजें क्रिस्तांव जिवीत पण जावं म्हजें कुटुंबाचें जिवीत जावं पुरो हर एक साक्रमेंत हांवें केल्लें तें उगड्या सगळ्या रेस्पॉन्सिबिलिटी जिवोंक जावं पुरो मिसाचें बलिदान जावं पुरो कुर्साचें वा कुमसाऱ्याचें साक्रमेंत जबाबदारेन करूंक. तिसरें जावन आसा ओपननेस. O स्टँड्स फॉर ओपननेस. कुर्साचेर जावन आमकां बाचावी मात्र ऑप्टिमिझम. कुर्सा पळयल्या वेळार आमचें चिंतप जावं दी कुरीस म्हजी सकत. ऑप्टिमिझम ताका विरोध जावन आसा पॅसिमिझम. ह्या संवसारात जियेत आसतना अंत्य कुर्साक अर्थ ना. पूण ऑप्टिमिझम सांगता देव जावन आसा धैर्य पॉझिटिव्ह थिंकींग. आनी चवथें जावन आसा यस स्टँड्स फॉर सरावंडरींग. आमकांच आमी देवाक समर्पिया. देवाची योजना दुसरी समोर जेरेमियाक बरयले अध्याय 11 वाक्य 29 अशें सांगता, म्हाका तुज्या विशयांत एक योजना आसा, तुज्या बऱ्या पडच्याक वा पाडा पडच्याक न्ही. आमचें जिवीत कितेंच येवन आमच्या जिवितांत देवाक आमी समर्पिया. आनी आखरेक यस स्टँड्स फॉर सॅक्रिफायस. जर तर आमचें जिवीत भाग्यवन जायचें तर बरें जायचें तर ल्हान सॅक्रिफायस आमी करया. आमी सॅक्रिफायस जाता आसतना एकामेकाक दुर्सोवचें नाका, पूण देवाक अर्घ दिवया आनी आमचें जिवीत मुखार व्हरया. अशें आमचें जिवीत कश्टा वेळार दूख वेळार कुर्सयल्या जिवितार देवाचेर खासयलें तर आमकां मेळटलें समाधान. ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया.